प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 14वो विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवनाका. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवर. म्हज्या बापाच्या घरांत रावन घुसपूस अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी अशें थंय हांव आसा थंय तुमी आसतले आनी हांव वेतां ती वाट तुमी जाण. तोमासान ताका म्हणलें, सोमया, तूं खंय वेता तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातले? जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना गोगोर म्हजे वरवीं. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां जुवाचो 14वो विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत, ही उतरां जी जेजून आयज आमकां सांगल्यान आपल्या शिवर्तमानान, ही उलयता ज्या राती तो आतां आपलें निमाणें जेवण करता आनी दुसऱ्या दिसा आतां तो खुर्सार मरपाचो आसा. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना तो आपल्या शिसांक म्हणटा आतां हांव मरतलो पूण तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जेवण जातलो, आपले शीस एकदम उचांबळ जातात. ते एकदम भियेतात. ते आतां सजमतात की आतां जेजू मरतलो, आमचें कितें जातलें. आतां आमी इतली 3.5 वर्सां आमच्या गुरू बरोबर आमी जियेल्या आनी आतां तो मरतलो, आतां आमचें कितें जातलें, आमचो कसो फुडार जातलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू ताका कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी आयज ह्या संवसारान आसा. आमी आयकलां हें शिवर्तमान. आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, कितल्यो वस्तू आमकां उचांबळ जावंक दितात. कितल्यो वस्तू ह्या वेळार आमी नकळो फुडें कितें जातलें, हें वायरस येयलां, हें कोवीड येयलां, कितल्या लोकांची सर्वीस गेल्या, कितलो लोक आतां सर्वीस करता, इतलो भिरांतीन काम करता. कितलो लोक नकळो की फाल्यां तांकां खरें जेवण मेळटलें, कशें तांचें बरें जातलें. आनी आमी सगल्यो ह्यो वस्तू आमच्या मनान धरून आमी हें चिंतप धरून आमी आतां उचांबळ जाता. पूण आयज जेजू आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा, देवाचेर विस्वास दवरात, म्हजेरूय विस्वास दवरात. आनी भाव भयणीनो, आमी जेजूचेर आनी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय जाल्यार खंय दवरतली? फकत म्हणटलें जेजू हांव तुजेर विस्वास दवरता, देवा तुजेर हांव विस्वास दवरता. जेजू म्हणटा, तो जावन आसा सोत, तो जावन आसा वाट आनी तो जावन आसा जिवीत. सई वडीन तो कितें म्हणटा? हांव जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. कोणाकूच बापाशी वचोंक बोगत म्हजे वरवीं जायना. म्हणजे कोणाक आमचे कडेन देवा कडेन येवंक जाय जाल्यार, आमच्या सर्गीच्या बाबा कडेन येवंक जाय जाल्यार आमकां जेजूचेर सोत मानूंकूच जाय. म्हणजे कितें? तें जेजून आमचे पासत केलां खुर्सार, ताणें आपलें रोगत वारयलां, ताणें आमची सगळीं पातकां नाच केल्यान. जेन्ना आमी ताचेर भावार दवरता, जेन्ना आमी ताणें कितें केलां खुर्सार, तें आपलें रोगत वारयलां, त्या रोगता वरवीं आमची सगळीं पातकां आतां पयस जातात. आयची, फाल्यांची, परवांची, फाटलीं सगळीं पातकां नितोड जाता आतां. आनी आतां आमी एक नवी रचना जाता, आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी आतां भाव भयणीनो, आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? हो संबंद आमचो जाता देवाशी, हो संबंद आमचो जाता जेजूशी, पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी जेन्ना आमी हो मोग आनी हो संबंद आमी आपणायता देवाचो,
आतां आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी आमच्या दुस्मानाशी पर्यंत हो आतां वाडत वता. आयज आमी पळया भाव भयणीनो, आमचें जिवीत कशें आहा. आमी आमचो 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 संबंद आमच्या घरकाराशी, आमच्या बायलेशी, आमच्या भुरग्यांशी, आमच्या मायशी, आमच्या बायशी, आमच्या आमच्या सासूमाय सासूपायशी, आमच्या सगळ्या भाव भयण्याशी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातयेन, आमी ज्या जाग्यार काम करता, आमच्या साहेबा कडेन, आमच्या बरोबर काम करता लोक, आमचो संबंद कसो आहा. आनी पळयात तुमी, आमचो संबंद घट ना जाल्यार हाचो अर्थ कितें. आमचो संबंद देवाशी घट ना. म्हणजे जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट ना, आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी घट आसना. म्हणटच भाव भयणीनो, हे क्रिस्ती जिवीत फकत एक धर्म न्हय. हे क्रिस्ती जिवीत जावन आसा एक संबंद. आनी संबंद कोणाशी? देवाशी. ताणें आमकां रोचल्यान आनी ताका जाय की आमचो संबंद ताजेशी, आपल्या पुता जेजूशी घट आसपाक. आनी तो घट कसो जातलो? फकत जेन्ना आमी ताच्या उतरान रिगून रावता. जे पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, कितले फाटी आमी देवाचें उतर आयकता. आमी सदमत आयकलां, आमच्या गिन्यानान हा, आमच्या भेजान हा, पूण आमच्या काळजान गेलां काय? खरें आमी तें उतर पाळटा काय? आमकां फकत आमच्या गिन्यानान ती माहिती हा, आमी जाणो, ती जाणवाय हा आमकां आमच्या गिन्यानान, पूण आमच्या काळजान हा काय? खरेंच आमकां देवाची ती सजमणी हा, ताच्या मोगाची सजमणी हा. आनी भाव म्हणून जेन्ना आमकां देवाचें उतर कळोन येता, देवान कितलो आमचो मोग केला. आतां हो मोग आमी आपणायता ताच्या उतरा वरवीं, पवित्र आत्म्या उदेशी. कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमच्या भितर आपलो मोग उतयता. हो मोग आतां जो आमी आपणायता देवाशी, हो मोग आमच्या पेल्याशी दिवंक जाता. हें जावन आसा एक सासणीक जिवीत. हें जावन आसा एक खरें क्रिस्ती जिवीत. हें जावन आसा एक संबंदाचें जिवीत. क्रिस्ती जिवीत फकत एक धर्म न्हय. हें मागणें केलें, मिसाक गेलें, तेर्स केलो, ही नोवेना केली, हें देवस्पण केलें, ना. भाव भयणीनो, ही आमी चूक केल्या व्हडली आमच्या जिवितान, की आमी समज आमी कितें केल्या उपरांत आमी खरेंच क्रिस्तांव जाता. आमी क्रिस्तांव केन्ना जाता? जेन्ना आमी देवाच्या उतराची सजमणी घेवन हो मोग देवाचो आपणायता, आनी हो मोग आमी आमच्या पेल्याक, आमच्या दुस्मनांक पर्यंत आमी हो दिता. आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. आनी आमच्या कडेन आमकां बापा कडेन येवंक जाय जाल्यार आमी जेजूचेर बावर धरूंक जाय, ताच्या उतराचेर बावर धरूंक जाय. आनी उतर जावन आसा आत्मो, पवित्र आत्म्या आमच्या आदाराक येता आनी आमकां ही वाट दाखोवन आमकां खेरीत भाशेन हे क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवंक, हे जैतिवंत जिवीत जिवंक आमकां तो वाट दाखयता. आयज खेरीत भाशेन उतराचेर नियाळ करुया. हे क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.